वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आम्ही बी बरी आसात एकदम मस्त असे. तर आयज आसा बुधवार, वेनसडे आयज, आणि सकाळची न्ही आता 10 जाल्या, 10 जावन गेली ॲक्च्युली. आणि आम्ही आयज वता घरा, सो ताका लागून व्हिडिओज आसा पण तो सकाळ सकाळी स्टार्ट केला. म्हटल्यार कितें सकाळ सकाळी भायर सरप जालें न्हू, सो ताका लागून व्हिडिओज आसा पण तो सकाळी सकाळी स्टार्ट केला. ॲक्च्युली बेगीन वचपाचो प्लॅन आशिल्लो. मां काल आपयताली आमकां फॉर सम रिजन, वॅलीड रिजन, ताका लागून आमी घरा वतात. ॲक्च्युली काल आपयताली मां, काल यो अशें म्हणून, पण राती हो लेट आयलो न्ही, राती वचपाचें अशें ठरयल्लें की हो बेगीन येयल्यार वयतली म्हणून, बट हेका येवपा लेट जालो. सो ताका लागून मागीर वचून इतले लेट कितें वतली काय म्हणून. आनी मागीर दांडिया बी वचून येवन राती न्हिदली पळय. आनी राती 4 रावंड आशिल्ले, सो 4य रावंड खेळ येता आसतना मातसो पावस बी लागलो. 4था रावंड जो आसा पळय तो मातसो एंड जावपा असो पावस येयलो, सो ताका लागून मागीर बंद केलो. आणि येता आसतना मातसो पावस लागलो आमकां बारीक, ताका लागून पावसान बी भिजली, तकली बी जड जाली. सकाळी कशेंच न्हू उठपाक जायना जालें. आनी हो बीन सकाळी लेट उठलो, कसो उठना. हॅलो, अर्धवरच न्हिदता करू करून गाडी दिसता. अर्धवरच न्हिदता करू 8:30 उठला. ॲक्च्युली 9:15 म्हणल्यार म्हाजो प्लॅन आशिल्लो असो भायर सरया अशें म्हणून, कित्याक काली वचपा मेळना न्ही अशें म्हणून. बट आज उठपा जालें. हांव उठून म्हाजें काम करून मागीर कितलो वेळ वेट केलो हेजो हांवें. आयज न्हावन बिवन हांवें देवाचें बी सगळें केलें, स्टील हेका खूब टायम लागलो. तर 10 जाल्यार आतां भायर सरता हांगच्यान वचपाक. आणि पयलीं नुस्त्या मार्केटा वता आसतना थोडेशें नुस्तें, आतां तुमकां खबरच सांगचो, नुस्तें मातशें फ्रेश मेळटा न्ही अशें म्हणून. मां म्हणटा बारीक करबट सुद्दां जाल्यार तुमचें तें बरें नुस्तें फ्रेश मेळटा अशें म्हणून. सो ताका लागून थोडेशें नुस्तें जें आसा पळय तें वयता आसतना व्हरतलें आतां. आनी मागीर डायरेक्ट घरा वतलें आनी खंय वचपाना मार्केटान हांगा थंगा बी. दुर्गा पुजल्या. सो चलात तर हांगच्यान भायर सरया, नुस्त्या मार्केटान या. आनी मेळया मागीर नुस्त्या मार्केटान पावले की मेळटा तुमकां. माजाळी पावल्या, आता नुस्त्या मार्केटान या पयलीं. मसाल्याचे नाका, हुमण करपाक कितें दुसरें घेवया. धडयाऱ्यांचे तू आयज हांगा बसली हांव म्हण तू येयलीच ना म्हणून. इसवण ना, सकाळी म्हणून येयल्या मगे आमी. पापलेट बी नाय, बारीक नुसा मोठी काय ना. तारले नको, मोठे इसवण ना गे. गोबरो खंय गोबरो. केन्ना भायर सरलेली आमी, 10 सारकी भायर सरलेली. आनी आतां 11:15 जाली तरी पावना. बेजार येयलो सारको, इतलो टायम लागलो. आनी आजून आमकां 15-20 मिनटां लागतली दिसता न्ही. 12 जातली दिसता घरा पावता म्हणल्यार. आनी इतलो बेजार येयलो जाणा आयज, सामको बेजार येयलो. इतले ट्रॅफीक जाणा घाटार. आनी ट्रॅफीक म्हटल्यार कितें, लॉरी तरी इतले ट्रॅफीक करना, एक भायले गाडी येता पण ते इतल्यो ट्रॅफीक करता जाणा. आतां हो आनी कसो मुदल्यान वयता पळय, सायड बी कांय दिना, बेजार येता. सुसेगाद आपूण वता ते वता, लोकां बी सायड दिनात. इतलो बेजार येयलो म्हाका सारको. तकली बी दुखपा लागली आयज म्हाजी सामकी. पावतली 12 बी जातली पावपाक. नुस्तें आनी घेतलां तें आनी आसा गाडयाक.
दमटी आसा. म्हटल्यार भायर पयल्यार वेदर अशें दिसता आयज बी सांजचो पावस आसा आनी आयज बी दांडियाची वाट लायता ह्या दिसान. बट थंड आसता क्लायमेट. थंड आसता बट लास्ट मोमेंटार पावस. आणि एक 10 मिनिटाचो उरलेलो राऊंड जो आसा पळय ना तो सोंपपाक. लास्ट मोमेंटार पावस बट मजा येयली. 4 राऊंड कमळ दुखला. घरा कडेन येता म्हणल्यार कमर दुखो लागले बट आसूं 4 आवाजार नाचता आमी मागीर घरा कडेन कळटा. पयलीं काय कळना थंय नाचता तेन्ना काय व्हडली कळना. मागीर घरा कडेन येता की हांगा दुखता थंय दुखता तेगे पांय दुखता म्हाका कमर दुखता असली खबऱ्यो मागीर. आणि आयज बीन आसा ती कितें जाता खबर आसा पावस पडलो थंड जाता खरें हें वेदर जो आसा पळय न्हू भायर तो थंड जाता बट पांया कडेन चिपचिप जाता. ते चिपचिपाक लागचें पडटा. पयर साडी घातलेली ती बी म्हाजी सगळी हें जाली. काल कुर्ता घातलेलो तो लॉंग कुर्ता न्ही सो म्हागेलेच पांय लागून फुडल्यान आनी फाटल्यान म्हागेलेच पांयाचो चिकोल लागून तो बी हें जाला. सो तो आजून हें करूं जाय. ते सगळं मागीर वावर काडपाक बेजार येता. नाचून येता तेन्ना बरें दिसता. मागीर जे कपडे पडटा पळय न्हू ते आनी विचारूं नाका. हय नाका जाता सारकें. सो आयज ना दांडिया आमकां. आयज फाल्यां 2 दीस ना. परवा डायरेक्ट लास्ट न्ही त्या दिसा 9 न्ही त्या दिसा लास्ट दिसा दांडिया. आणि काल इतली गर्दी जाणा दांडियाक नाचो मेळनासलेलें एकमेकाक भूज लागताली. जो तुमी व्हिडिओ पळयलो पळय न्हू कालचो सो तो फर्स्ट रावंडाक तेन्ना मातशी तितली गर्दी नासलेली. मागीर इतली गर्दी जाली जाणा एकमेकाकच आपटोवपाक हे तोणी आनी हें करपाक दांडिया ती आनी वाजोवप ना एकमेकाचे मारपाकच ना. लोकांले भुजाच आपटता तितूनच सगळे. मागीर तरी लोक मागीर सेकंड रावंडा इतली गर्दी जाता की थोडो लोक गेलो बेजारो. सो मागीर मातशी कमी जालीशी न्ही रे. पण टोटल 4 रावंड खेळ्ळे आमी. फर्स्ट रावंडा बरी मजा येयली. जागो बरो मेळटा ना हें करपाक खेळपाक. पळयता आयज एकादे आमच्या हांगासर सावड्डे संतोश माते देवळान गरबा आसा डेली. थंय एकादे वचपा मेळो टायम मेळो जाल्यार वता. शूट बी करपाक मेळटलें म्हाकाय बी पळोवपाक मेळटलें न्ही तेका लागून. पळोवया कशें कितें जाता तें. सद्याक केपें पावले आमी. सावड्ड्या पावतली. घरा पावतकीर मेळटा तुमकां. जेन्ना केन्ना आमी घरा येता पळय न्हू तेन्ना हो तुमकां हांगाच दिसतलो. मोबायलान तोंडार धरता पळय हांगाच नेटवर्क सोदता. आनी भितर न्ही आमचें रांदपाचें काम चालू आसा. रांदून न्ही अजून जालें ना. आमी उदोळ पावल्लीं बरोबर मायज जालें येवन. 11:45 सुमार पावल्ली. 1 जालें आतां. आनी आजून रांदून कांयच जालें ना. फक्त शीतच केलां आनी तेच्या भायर कांयच रांदून जालें ना. नुस्तें उजरायता. आमी नुस्तें येता आसतना उजरावनूच हाडलेलें म्हाजायच्यान जें घेतलेलें पळय न्हू तें. आनी हांगासर मुड्डोश्यो घेतल्या ते उजरयता नुस्तें. दाखयता तुमकां. आयज आमगेर जेवणाक मेन्यू हे मुड्डोश्याचें हुमण माणक्याची चिली आनी कल्ली फ्राय बांगडे फ्राय इतलें सगळें नुस्तें. कित्याक की मां आनी हो दोगांयच कल्ली खाता. हांव भयण बी आमी कल्ली खायना. म्हाका भंय दिसता कल्ली खावपाक. तेय भिता कल्ली खावपाक. ते कांटे तिरपे आसता लागता न्ही तेका लागून. म्हाका निवळ जर हेणें करून दिली न्ही जाल्यार हांव खाता. ना जाल्यार अशें नॉर्मल खायना घेवन. सो तेका लागून आमकां बांगडे आनी हेंकां कल्ल्यो. दाखयता तुमकां जेवणाचें न्हू भितर चालू आसा आनी मां फाटल्यान नुस्तें उजरयता. व्हडली हांगासर कांदो हांवें तळसुपाक घातला. माणक्याची चिली करपाक. चिली इन सेन्स बेश्टी सिंपल नॉर्मल चिली जी आमी करता पळय न्हू ताका तुमी गोवन चिली सुद्दां म्हणपाक शकता. तशी कांदो टमाट तळसून डब्बू मिरसांग म्हटल्यार शिमला मिरची घालून ते सगळें हांगासर मान मिक्सर लायला. म्हळ्यार जाली मिरसांग मा नुस्तें उदरून हाडलें की हुमण करतली. शीत जाल्लें आसा. ही चिली करपाक हांगासर कांदो तळसुपाक घातला. हें हांगासर टमाट आनी शिमला मिर्च काडून दवरल्या हांवें. हें नुस्तें आयज फ्राय करपाचें. कल्ली माक आनी तेका आमकां बांगडे आनी हें हांगासर माणक्यो ज्यो आसा पळय त्यो मॅरिनेट करून दवरल्या हांवें. आयदनान इतल्योश्योच दिसता आसा भरपूर माणक्यो. सो ह्यो माणक्यो निवळ करून हाडलेले कल्ली आनी माणक्यो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो ते आतां हें करपाचें. जालें कांदो टमाट तळसून जालें की ना चिली रोखडीच जातली. ताका टायम लागना.
एक सायडीच्या हुमण दवरिता आनी नुस्तें मागीर फ्राय करपाचें. सो भयण ना ते सद्या मार्केटान गेला बँकेन, येतले आनी मातशें रावन. मा येता मुड्डोश्यो घेवन, मागीर दाखयता तुमकां मुड्डोश्यो. सारको बसता तो आतां, हांवें व्हिडिओ स्टार्ट केल्ली न्ही म्हणून. दनपारांनी तुमकां हांवें रांदता पळय तें दाखयल्लें, मागीर मा नुस्तें उतरयता म्हणलेलें न्ही, नुस्तें दाखयत ना मागीर. हांगा येयली की ना म्हाज्या वांगडा अशेंच जाता की हांव कितें करता मागीर किचनां मातशें वयता आनी कितें शूट करता आनी मागीर कंटिन्यू करतलें म्हणटा. आनी हांव जशें वयर येयलें की ना हांगा मा थंय आपल्यालें सगळें करून मोकळें येता. उदोळी तशें जालें, मान नुस्तें हाडलें, मिरसांग जी आसा पळय न्हू ती वांटून दवरलेली मिक्सराक लावन, मान नुस्तें बी घातलें तितून. हांव वयता म्हटल्यार मागीर मान तें सगळें हुमण बी करून काडलें. म्हाका खबर बी ना म्हाजेर हाज्या. मागीर वच जाल्यार नुस्तें शिजता, मागीर ताका लागून आनी हें करूं ना. मागीर नुस्तें बी फ्राय केलें आनी जेवली आमी. ऑलरेडी लेट जाल्लो. आमचो जो जेवपाचो टायम आसा पळय तो 1, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. हांगा येयली की ना मागीर मातशें म्हाजे कडेन उलयता, ती तेजे कडेन उलयता म्हणल्यार मागीर टायम जाता आनी आमी बी येयली की गडबड जाता. 2 सुमार कितें तरी आमी जेवली आनी जेवन बिवन मागीर आतां न्ही टायम कितलो जालो रे, 6:30 काय 5:45? 6:30 जाली आनी व्हिडिओ तसा पण तो आतां कंटिन्यू करता हांव. म्हटल्यार कितें जाता, जेवली बी बसली आनी ते भयण येयल्ली, तेजे फ्रेंड येयल्ले, सो ती दोगांय आशिल्ली. सो अशें करून मागीर टायमूच वयता कळत ना. अशें उलोवपाक बसले बी आनी खूब दिसान येयले म्हणटगीर हें जाता न्ही, खुबश्यो खबऱ्यो आसता उलोवपाच्यो. आतां आमी चवथी केल्ली, 7 दिसाचो गणपती पावून 8व्या दिसा गेली. ती बद्दा आतां येयले, ऑलमोस्ट 1 म्हयनो जावपा येयलो. 1 म्हयन्यान सुमार आमी येयल्या म्हणटगीर उलोवपाचें बी खूब कितें आसता, कामां आसता. आनी आमगेर कितें जाता, आमी आतां जॉयंट फॅमिली म्हणल्यार आतां आमी काकी आनी 2 जाण काकी रावता न्ही हे सायडीच्यान घरान. सो हांगासर मातशें थंय तिजे कडेन मातशें, थंय तिजे कडेन मातशें, मागीर ते भाभी येयल्ली कामां आसा आनी थंय ते बारकेले 2 जाण आसा तेंचे कडेन. अशें करता म्हणल्यार ना टायमपास जाता आनी कसो टायम वयता कळत ना. सो आतां 6:30 जाल्या आनी आमच्या हांगासर न्ही आयज सरस्वती पुजन. सो आयज म्हटल्यार ल्हान भुरग्याचे बीन प्रोग्राम आसा, डान्स बीन सगळें. भावलो चेडो आसा पळय न्हू बालवाडी वयता, सो तेजो बी डान्स आसा. पळोवया, इफ सपोज जालें जाल्यार वतली. वचपाचो असो प्लॅन आशिल्लो म्हाजो, बट पावस तुमकां तर खबर आसा ह्या दिसा कंटिन्यू पावस पडटा, गडगड बी सॉलिड मारता सारको. सो ताका लागून आनी पळोवया, पावस जर पडलो न्ही जाल्यार वचपाना आमी, ना जाल्यार वतली. गेले जाल्यार तुमकां शूट करून दाखयतलेंच कितें प्रोग्राम कशें कितें, ते सरस्वती कशी पुजला ती बीन. ना जाल्यार मागीर फाल्यां सकाळीं बी वचून येतलें पांया पडोन. पळोवया कशें जाता तें. सद्याक आयचो हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो कंटिन्यू करता. हांव बसला हांगासर आनी पावस कितें करता, व्हडलो गडगड बी मारता न्ही रे. आनी मच्छर खाता, इरिटेट करता मच्छर सामकी, भरपूर मच्छर. हेकांनी सोदीत येता मच्छरां सगळीं. आनी मच्छराचे बॅट जे आसले पळय ते मॉस्किटो बॅट, ते रॅकेट कितें म्हणटा ते मोडले बीन, कितें जालें तेन्ना घर डॅमेज जाल्लें पळय तेन्ना कितें जालें दिसता तें. सो तें बी चलना आतां, ताका लागून आनी हें. आमी अजून च्या बी पिवना, 6:30 जाल्यार आमकां चायेचो बी भान ना. आतां याद जाली चायेची. मान म्हटलें साती हें भयणान तेगे फ्रेंड वयताले तेन्ना च्या पिवना, च्या दिता अशें म्हणून. तेन्ना याद जाली की 6:30 जाल्यार आनी आमी अजून च्या बी पिवना म्हणून. सो च्या बी पिवन घेता आमी आतां. च्या दिवं मरे? कसली जाय, ब्लॅक टी काय दुदाची? दुदा करूं? ब्लॅक टी? ओके. कितें खात रे? दाखय. आयले ना न्ही नाका. हय पळय. आनी इमा गेली आनी माक ना. माक इल्लीशी हाती दिल्या. सावड्डे कित्याक ही भेळ जाय पडटा. सोमती झगड नाका, दोगांय खाया म्हणून. दिता मगे तो. आनी दी रे म्हाका. वाटी पुसून घेतले मरे. कितें आसता जेवपाक आयज? ताल्ले आमट तीख, माणकी चिली, कुर्ली फ्राय, बांगडे फ्राय आनी आनी मुड्डोशा हुमण.
हेणे आयज हुमण येवना मुड्डोशाचे हेच घेतला आंबट तीख मान करून आंबट तीख मिमीन केला मिमी म्हणल्यार मागे काकी बारीक ताल्ल्याचे आंबट तीख जे आसता पळय तें सोयाबीन आसतना मागीर एक दीस मिमीली रेसिपी हांव शेअर करता तुमच्या वांगडा हांव म्हणल्यार तिकाच करपा लायता आनी रे ती सोयाबीन घालनासतना करता बट तिका थिकनेस पळयात आनी माणक्या चिली केल्ली आनी मुड्डोशा हुमण केल्ली फ्राय आयज सो लेट जाला आमकां आयज दांडिया वचना 9:30 जाले मरे हां पोपट दांडिया टायम जाला बेगीन बेगीन जेव फर्स्ट राउंड चालू जाला एक्चुली न्ही आमी वचपाची आशिल्ली हांगासर गरबा पळोवपाक वचपा आशिल्ली दांडिया गरबा चालू आसा न्ही हांगासर सो तो पळोवपाक वचपा आशिल्ली दांडिया गरबा हांगासर चालू आसा खूब कडेन आसा संतोश मातेच्या देवळान आसा साईबाबाच्या देवळा कडेन आसा तिस्कार कामराळे बीन आसा साईबाबाच्या देवळा कडेन सो खंय एक कडेन या आनी तुमकां बी शूट करून दाखोवया अशें म्हणा आशिल्लें कपडे बिपडे सगळे रेडी केले आयन बियन करून सगळे रेडी करून दवरला बट आमकां वचप काय जालेंच ना एक्चुली जालें कितें जाणा आमी बसलेलीं हांगासर सांजची तुमकां 5:30 सुमार शूट केल्लें पळय भेळ हाडलेलो सो भयण येयली बाय मार्केटासान येयल्ली ताणें भेळ हाडलेलो सो तें बीन दिलें आनी तें आमी हांगासर खात बसलेलीं बसलें आनी आमचें उलोवप चालू आशिल्लें सो उलोवप बसलें हांव मा आनी हो आमी तिगाय बसलेलीं उलयतालीं उलयता केन्ना 6:30 9:30 जाली कळीच ना जस्ट आतांच उठून टायम पळयलो 9:30 जालीं मागीर आनी म्हटलें आतां जेवपाचें आसा जेवन खावन सगळें आयदनां धुवन निवळ बिवळ करून वतलीं केन्ना आनी आतां रेडी जावन गेलीं 9:30 आमी रेडी जावन वता म्हळ्यार 10 जातलीं थंय 10 पळोवन बिळोवन मागीर येवन जेवता करता म्हळ्यार लेट जातलो न्ही सो ताका लागून म्हटलें आसूं हातांनी वचपाचो प्लॅन कॅन्सल करया अशें म्हणून एक्चुली आमच्या हांगासर शाळे कडेन सरस्वती पुजन आसा थंय बी प्रोग्राम आसा आयज ल्हान भुरग्याचो थंय वचपाचें आशिल्लें बट थंय 7 सुमार वतली म्हणून तेन्ना सामको गडगड बिडगड मारतालो बारीकसो पावस स्टार्ट जालो सो मागीर आसूं म्हटलें आनी हो बी म्हणपा लागलो आपूण येना आपल्या बेजार येता अशें म्हणून सो मा बीन आजून अशें करून खंय तितली इनवॉल्व जायना पप्पा गेल्या पळय तेन्नाच्या एक्चुली पप्पाक आतां नोव्हेंबराक 2 वर्सां जातलीं स्टील ती तितली अशी खंय इनवॉल्व अशी जायना आनी हांगा येतकीर न्ही म्हाका अशेंच दिसता खंय वचपाक खूब बेजार येता म्हणल्यार अशें सुसेगाद बसपाचें ना रांदपाचें टेंशन ना काम करपाचें टेंशन उग्गी बसपाचें खोबऱ्यो सांगपाचें हेंच काम म्हाका बरें दिसता आनी खंय वचपाक करपाक बी बेजार येता सो ताका लागून आसूं म्हटलें मातशें सुसेग बी घेवया न्ही जिवाक अशें म्हणून तर जेवता हो जेयता आनी मा दोगांय जेयता भयण तें आतां जस्ट गेलां येतलें आतां आनी 1 अर्द वरान बीन आनी हांगासर हांव तेजी पॅकींग करतालें आनी तेंच तेजी पॅकींग करता उलोवप चालू जालें आनी मागीर ते टायम कसो गेलो कळच ना तें फाल्यां वचपाचें खंय वचपाचें बीन पळय तें मागीर फाल्यां सांगता तुमकां फाल्यांच्या व्हिडिओन सो तेजी हांगासर पॅकींग चालू आसा पळय बॅग दाखयता तुमकां सो हें जें हांगासर दिसता पळय न्हू तेजें बॅग पॅक केलां हांवें उदोळ एक ल्हान बॅगान घातलें सो तें आतां तें काडून परत आसलें तशें व्हडल्या बॅगान घातलां आनी जो बॅगाचेर दिसता पळय न्हू ड्रेस तो तेजो घालून वचपाचो टॉप ते केले आनी जिन्स खंय दवरले दिसता आनी हे सगळें हांवें आयन बियन करून तेगेले पॅक केले कपडे सो तेच सगळें करतालें सगळें मॅस पडला पळय न्हू तें हांगा आनी आयन करता तान लागली म्हणून उदक काडून घेतलें ती बॉटल बी थंयच आसा सो हें सगळें तेजें पॅकींग करून दवरलां तें येतलें आतां तें फाल्यां वचपाचें सो तें खंय वता केन्ना वयतलें केन्ना येतलें तें सगळें तुमकां मागीर फाल्यांच्या व्हिडिओक सांगता सो एक्चुली प्लॅन आशिल्लो आयज हांगासर तुमकां हांगची दांडिया किंवा गरबा जो आसा पळय तो दाखोवया अशें म्हणून आनी अशें करून गेल्लें न्ही खंय देवळान खुबशे जाणां म्हाका खबर आसा म्हाजे सबस्क्रायबर बी मेळटा आशिल्ले फ्रेंड्स बी मेळटा आशिल्लीं म्हटल्यार जे वळखीचे आहा ती बी खूब जाणां मेळटा आशिल्लीं बरें दिसतालें न्ही अशें खूब तेंपान खूब जाणांक अशें कोणाकय मेळोन बिळोन बरें दिसता न्ही काल व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो एंड करूच ना तुमचे कडेन उलयता न्ही म्हटल्यार व्हिडिओ एंड करपाच्या टायमार फोन आयलो आनी ते फोना गडबडीन मागीर राती व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू
राती व्हिडिओ जसा पण तो एंड केलोच ना. म्हटल्यार एक्चुअली कितें जालें, तुमचे कडेन उलयतालें तितल्याक मावशेन फोन केलो आपूण येता म्हणून. मागीर इतले रातची मावशी येयली, मावशी येवन वता म्हणल्यार बी खूब लेट जालो. आनी मागीर न्ही हांवें व्हिडिओ जसा पण तो एंड केलोच ना. सो म्हटलें आतां सकाळ फुडें उठून व्हिडिओ जसा पण तो एंड करया अशें म्हणून. सो आयज आसा ब्रेस्तार आनी कालचो व्हिडिओ जसा पण तो हांव आतां आयज एंड करता. सो चलात तर आयचो व्हिडिओ बीन हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां फाल्यां असोच आनी एक नवो आनी इंट्रस्टींग असो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करात. चलात मेळया फाल्यां. बाय बाय. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बरो चकचकता मरे. हे